जिल्हा पंचायतीचे आरक्षण आणि मतदारसंघांचे डिलिमिटेशनाचो वेंचणूक आयोगाक अधिकार दिवंक गोय सरकारान पंचायत राज कायद्यान दुरुस्ती करची म्हूण गोय राज्य वेंचणूक आयोग म्हणटा। बुधवारा हायकोर्टान झेडपी वेंचणुके दोन याचिकांचेर आयोगान प्रतिज्ञापत्र घाले। याचिकादारान जिल्हा पंचायत वेंचणूक घेवपाच्या सरकाराच्या अध्यादेशाक आव्हान दिला। इतले मजगती बीजेपीच्या उमेदवारांनी झेडपी वेंचणुकेक बुधवारा अर्ज भरले। आरक्षण आणि मतदारसंघाची फेररचणूक करपाचे अधिकार आयोगाक दिवपा खातीर राज्य सरकारान पंचायत राज्य कायद्यांत दुरुस्ती करपाक जाय म्हूण गोंय राज्य वेंचणूक आयोगान हायकोर्टा मुखार मुद्दो काडला। सरकारान जाळवणदारांक विश्वासान घेनासतना घाई गडबडीन अध्यादेश काडलो म्हूण आयोग म्हणटा। महाराष्ट्र आणि कर्नाटका सारकिल्या राज्यांनी अनुसूचित जाती आणि जमाती खातीर सिटां आरक्षीत करपाचे अधिकार राज्य आयोगाकडे आसा असो राज्य वेंचणूक आयोगान प्रतिज्ञापत्रांत आर्ग्युमेंट घाला। 16 मार्चाक फुडल्या सुनावणे वेळार सरकारान आपली बाजू स्पश्ट करची म्हूण कोर्टान सांगला। इतले मजगती बीजेपीच्या उमेदवारांनी बुधवारा उमेदवारी अर्ज भरले। बीजेपीच्या उमेदवारां बरोबर त्या मतदारसंघातले आमदारय आशिल्ले। पेडण्यां, म्हापशां बीजेपी सयत अपक्षांनी अर्ज घाले। ज्या मनशाच्या नेतृत्वा सकल गोव्यात सरकार आसा ताचे हात घट करप ही जबाबदारी पेडणेकारांची येता आणि पेडणेकारांक आज हांव विनंती करता की आमचे चारय उमेदवार तुम्ही स्पष्ट बहुमतान निवडून दिवचे। यशोदा तेमकर ही कॅन्डिडेट आमच्या मोर्जे गांवांत हिका सिलेक्ट करून पाठिंबो दिल्लो आनी चड करून महिला मंडळान दिल्लो आसा। तर हांव एक काँग्रेस पार्टीचो पदाधिकारी आनी म्हाजे कडेन खुबशी संघटना आसा। आमच्या काँग्रेस पार्टीन कॅन्डिडेट धरून म्हणजे आमी धरूंक ना तशें पूण पाठिंबो केला तसो म्हाजो पाठिंबो ह्या कॅन्डिडेटाक फूल आसा। दक्षिणेत जीव्हीपीची नेली रॉड्रिगीस आणि अपक्षांनी अर्ज भरल्यात। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। बेकायदेशीर मांस विकपी वेपाराआड एफडीएन गोंयभर कारवाय चालू केल्या। एफडीएचे लायसन नासतना चलपी 45 मांसांचे दुकानांक बंद करपाक नोटीसो काडल्यात। प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि भलायकी खात्यान मांस विकतल्या आड कारवाय चालू केल्या। दुसरे वटेन सरकार पिट्टा म्हूण मांस विकतल्यांनी बोवाळ मारपाक सुरवात केल्या। बेकायदेशीर रितीन मांस विकप्या आड एफडीएन गोंयांत कारवाय चालू केल्या। एफडीए कडल्यान लायसन्सां घेवंक नाशिल्ल्या 45 दुकानांक बंद करपाच्यो नोटीसी धाडल्यात। ह्या दुकानांक लागून प्रदूषण जाता काय कितें ही चौकशी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ करतले जाल्यार भलायकी खातें मांसाचो दर्जो तपासतलें। ऑल ओव्हर गोवा आमी आतां स्लॉटरिंग हाऊस इन्स्पेक्शन चालू केल्या। तांकां लायसन्स ना म्हणून आनी हायजिनीक कंडिशन्स ते मेंटेन करिना म्हणून। इतल्या मजगती मेर्शेंतल्या एका दुकानार धाड घालून चरबेची 31 लातां आनी 51 किलो मांस जप्त केलें। एफडीएचे लायसन्स नासतना हें दुकान चलतालें अशें अधिकारी सांगतात। भितर एक 50-60 किलो मांसूय मेळ्ळा आनी फाटल्यान आमी एनिमल फॅट तेणे एक्सट्रॅक्ट केले जवळ जवळ 31 डबे मेळ्ळे। त्या डब्यांतले आमी सॅम्पलूय काडला आनी ताका सांगलां ते विकूं नाका म्हणून आनी ताका आमी सांगलां ते डिस्ट्रॉय कर। पोर्तुगीज काळा सावन आपणालें दुकान चालू आसा अशें दुकानदार म्हणटा। लायसन्स आसा स्लॉटरिंग हांगा जायना। स्लॉटरिंग कर्नाटकात जाता। कर्नाटकाच्यान मांस येता 4 पीस येता आनी आमकां सर्टिफिकेट येता आनी थंयचे आमी हाडून ते हांगा मागीर कट करून विकता। लायसनाक आमची खूब वर्सां जालेली आसा लायसन्स काडून। पोर्तुगेज टायमाचे लायसन्स आसा आमचे कडेन। सरकाराच्या ह्या कारवायेक लागून मांस विकपी वेपारी सामके बेजार जाल्यात। सरकारी अधिकारी आमकां सतायतात असो आरोप तांणी केला। आमगे गव्हर्नमेंट कांय करना आमकां। आतां आमकां लागून ते मीट कॉम्प्लेक्स हे केला ट्रेडर्साक लागून। ट्रेडर्साक कांय हे जायना, हेल्प जायना। गोंयांतल्या बेकायदा मांस विकपाच्या प्रकारा आड आवाज काडपी अमृत सिंग आनी गोवंश रक्षा अभियानाचो फुडारी हनुमंत परबाचेर फाटल्या दिसांनी चोडला घाटांत हल्लो जाल्लो। त्या उपरांत बेकायदा मांस विकप्यांचेर कारवाय करची ह्या मागणेन नेट धरला। शेजारच्या महाराष्ट्र राज्यांत हालींच मांस विकपाचेर बंदी घाल्या। आतां गोंयांतूय कारवाय जावंक लागिल्ल्यान मांस खावपी लोक सामके बेजार जाल्यात। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलायन जनरेशन नेक्स्ट फॉर गोवाक गोंयभरच्यान बरेपैकी प्रतिसाद मेळटा म्हूण हेल्पलायन चलोवपी दुर्गादास कामत म्हणटा। फाटल्या 3 दिसांत चडशे कॉल हेल्पलायन खऱ्यांनीच चलता काय ना ते तपासूंक आयिल्ले। मांद्रेच्या एका बायलेचे पावसान घराचे बरेच लुकसाण जालें। तिका अजून लुकसाण भरपाय मेळना। पत्रादेवी चॅक नाक्यार सेल्स टॅक्सवाले लाच घेता म्हूण एका वेवसाय कर्त्याल्यान कागाळ केल्या। भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलायन सुरू करून 4 दीस जाले। 4 दिसांत पेडणे ते काणकोणच्या लोकांनी हेल्पलायनीचेर फोन केल्यात। चडशे फोन कॉल हेल्पलायन आसा काय ना ताची खात्री करपाक म्हूण आयिल्ले। एक केस अशी आसा की तो धंदो करता एंड चेक पोस्ट पत्रादेवीचेर
सेल्स टॅक्स डिपार्टमेंटा कडल्यान दर दिसाक 500 रुपया घेतले गेल्ले वता. हो मनीस सांगपा लागलो की आपल्याक इतको वीट आयला की आपूण आतां आपलो धंदो बंद करपाक सोदता. मांद्रेच्यान एका जाणटे बायलेन फोन केला की गेल्या पावसान तिचें घर मोडिल्लें आनी घराच्या कॉम्पेन्सेशना खातीर फायल मूव करून डेप्युटी कलेक्टरा कडेन घातिल्ली. ती कांयच मूव जाली ना अजून पर्यंत. एक हॅरेसमेंटाचो की सत्ताधारी पक्षाचो कोण तरी एक वर्कर जो गव्हर्मेंट सर्वंट जावन आसा तो लिटरली ऑफिसरांक आनी ऑफिसांचें काम करतात एनिमल हजबंड्रीन हांकां धमकयता म्हणून मांद्रे पेडणेंतल्यान एक फोन आयिल्लो आसा. कॉल आयलो फ्रॉम अ पुलीस ऑफिसर ऑफ अ इन्स्पेक्टर रँक की प्रोक्युरमेंट जे जाता पुलीस डिपार्टमेंटान खात्यान हाजेर प्रचंड प्रमाणात करप्शन चालू आसा म्हणून. तिकेट इश्यू करपाचेर करप्शन चालू जाल्लें आसा. पॅसेंजरांनी स्वता मुख्यमंत्र्यांक रिप्रेझेंटेशन दिलां आनी त्याच पॅसेंजरान आज आमकां हेल्पलायनीचेर फोन केलो की 2-3 फावट ताणें स्वता मुख्यमंत्री पार्सेकराक बरयलें पूण कांयच एक्शन जालें ना. की 30 रुपयाची जर तिकेट आसा आनी तिकेट इश्यू करतात फक्त 8 रुपयाचे आनी तिकेट कलेक्ट करतात 30 रुपयाचे. फुडले येता ते 15 दिसां भितर आमी तालुका लेवल समिती आमची स्थापना करतल्यो. तातूंत मागीर ही कंप्लेंट जी आमी आसा डायवर्ट करून ते तालुका लेवल टीम्स सॉल्व करपाक मुखार वतली. ह्या हेल्पलायनीचेर सध्या पीडित पुलीस अधिकारी हप्त्याची कनेक्शनां सांगूंक फोन करपाक लागल्यात. पुलिसांच्या हेल्पलायनीक मात 2 म्हयन्यांत खंय एकय कॉल आयिल्लो ना. लोकांक तातले तातूंत जनरेशन नेक्स्ट फॉर गोवाचे हेल्पलायनीचो आदार दिसता. भ्रश्ट प्रशासनात लोकांक तिचो कितलो आदार जाता ताचेर हेल्पलायनीचो फुडार. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. घेवया एक विराम.